गोंयांत कोवीड दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान निमणे गोंय सरकारान परतून एक फावट पुराय गोंय लॉकडावन करपाचें जाहीर केलां. शुक्रार, शेनवार आनी आयतार हे 3 दीस पुराय गोंय बंद दवरपाचें मुखेलमंत्र्यान जाहीर केलां. जाल्यार रातीं 8 वरां सावन सकाळीं 6 वरां मेरेन येरादारी आनी लोकांक भोंवपाचेर बंदी घाल्या. बुधवार रातीच्यान ते ऑगस्ट म्हयन्याचे 10 तारखे मेरेन रातचे भोंवपाक, येरादारी करपाचेर बंदी घाल्या. भोंवतना दिसल्यार नाक्याचेर आशिल्ल्या पुलिसांक कारवाय करपाचो आदेश दिला. मात हें करतना गोंय सरकारान गोंयांत कोवीड दुयेंती वाडल्यात ताका गोंयांतल्या लोकांकूच जापसालदार धरल्यात. लोकांनी सरकारान जाहीर केल्ले अटी मानूंक ना खंय. कोणूच सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात, तोंडाक मास्क घालनात, गरज नासतना भोंवतात. इतलेंच न्ही जाल्यार पार्टेय करतात खंय. पुलिसांनी जायते फावट लोकांक आडयल्यात आनी तांचेर कारवाय केल्ल्याचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयांत कोवीड दुयेंतींचो आंकडो खूबच वाडिल्ल्यान आतां पावसान आनीक वाडपाची भिरांत दिसता अशी खंतूय मुखेलमंत्री सावंतान उक्तायल्ल्यान गोंयकारांनी आतां भिवपाची गरज आसा हें स्पश्ट जालें. आमचे कोविड केअर सेंटर फर्मागुडी वयलें खूब मोठ्या प्रमाणात फुल फ्लेजीन सुरू जाला आनी त्या प्रमाणे सगळ्या तालुक्यांनी कोविड केअर सेंटर सुरू जालें. काही लोकांक ह्या तालुक्यांतल्यान त्या तालुक्यान वचपा खातीर हे वयचें पडचें ना. आज आमी मिड ऑफ जुलय आसा, आज 15 तारीख, म्हणजे पावसाचो तसो एक्स्ट्रीम जे आसा पळय न्ही, ह्या 15 जुलयच्या पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात पावस आमी पळयला की खूब पावसाचो मिड हेज्या आमी पावल्या. आनी आमकांय जे म्हणटाले की कोरोना व्हायरसाच्यो केसीस किंवा कोविड-19च्यो केसीस ह्यो सगळ्यांत चड ह्यो भर पावसात येवपाक शकता. त्या प्रमाणे काल 170 पर्यंत केसीस पॉझिटिव्ह ह्यो राज्यांत दिसून आयल्यो. म्हाका दिसता कदाचित ह्यो फुडल्या 5 दीस म्हणजे आमी 15 जुलय पासून 20 जुलय पर्यंत ह्यो केसीस आनीकूय वाडोवंकूय शकता. आनी ओवरऑल सगळ्या गोश्टीचो विचार करून आमी ज्यो केसीस वाडल्या उपरांत त्यो कंट्रोल करपा खातीर आनी वेगवेगळे आमी प्रिकॉशनरी मेजर जायते घेयत आसा. म्हणजे आमी कंटिन्युअसली आमचे सगळे मिनिस्टर्स हे प्रत्येक तालुक्यांत वचून आयले, प्रत्येक तालुक्याच्यो मिटींग घेतल्यो, प्रत्येक कोविड केअर सेंटर्स म्हणजे वेगवेगळ्या तालुक्याची जबाबदारी आमी तेंचेर दिल्ली. तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टर, PI, हेल्थ ऑफिसर्स, मामलेदार हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर खूब मोठ्या प्रमाणात मिटिंगो घेवन तेंच्या मदीं अवेरनेस केलो. आयजूय आमी पळयता म्हळ्यार काही प्रमाणात जर पळयत जाल्यार मास्क घालिनासतना लोक भोंवता, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करिना, लोक एकामेकाक तेकाच आसा. आनी जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स त्या प्रमाणान लोक घेता आसतना आमकां दिसना खंय तरी म्हणजे हाजेर आनीकूय स्ट्रिक्टनेस येवपाक जाय ह्या विशयाचेर आमी आसा. आनी लोकां मदीं आनीक म्हणजे हेजो थोडोसो जेका आमी म्हणटा की लोकांक अवेरनेस जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस जावप, डिसिप्लीन येवप लोकांच्या मदीं हेजी गरज आसा. कारण ही डिसिप्लीन जो पर्यंत येयना तो पर्यंत लोक नॉर्म्स जे पाळपाक जाय कोरोना व्हायरसाच्या बाबतीत, कोविड-19च्या बाबतीत ते पाळूंक शकना. आनी तोच अवेरनेस तोच म्हणजे लोकां मदीं सेन्सिटायझेशन क्रिएट करपा खातीर सरकारान निर्णय घेतला. कारण आमी पळयलें की खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे कडेन पार्ट्यो जावपाक लागल्यो, लोक भायर सरपाक लागले. आमी थोडेशे जेन्ना अनलॉकिंग सुरू जालें तेन्ना पुराय गोंयांत आनी वेगवेगळे कडल्यान मागीर फोन करून हांगा खंय तरी पार्टी चल्ल्या, थंय हें चल्ल्या, हें सगळें जाणवपाक लागलें. आमी परत एकदां जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगल्या उपरांत परत ते कोणाक आडयतले, कित्याक आडयतले असो विशय जेन्ना जावपाक लागलो तरी सुद्दां आमच्या होम डिपार्टमेंट म्हणजे जशें हेल्थ डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह, पुलीस डिपार्टमेंटांनी खूब बरें काम केल्लें. ह्या पुराय म्हणजे लॉकडावन 22 मार्चाच्यान जे सुरू जालां कंप्लिटली एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हें तशें पळोवंक वचत जाल्यार खूब बरें काम तेंच्यांनी केलां. बट परत एकदां लोकांक सेन्सिटायज करपा खातीर आमी आज रातच्यान म्हणजे रातचे डेली ते टील 10 ऑगस्ट पर्यंत रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत फक्त एक्सेप्ट जे एसेन्शियल सर्विसीन आपल्या सेकंड आनी थर्ड शिफ्टीक कामाक जॉबाक वता इंडस्ट्रीच्या निमित्तान तांकां जर सोडीत जाल्यार आमी जनता कर्फ्यू म्हणजे कोणीच भायर सरचें न्ही. रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत पुलीस तेंचेर एक्ट जातले. त्या खातीर आयज सांच्या रातच्या 8 पर्यंत ते सकाळी 6 पर्यंत टील 10 ऑगस्ट पर्यंत जनता कर्फ्यू आसतलो. लोकांनी रस्त्यार येवचें न्ही, लोकांनी भायर भोंवचें न्ही. आयज रातच्यान सुरू जाता. It's only at night. ओनली एट नायट. म्हणजे लोक रस्त्यार दिसचे न्ही.
अनलेस अँड अंटील फक्त एकूच सांगला हांवें जे इंडस्ट्रीत कामाक वता जेंचो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट आमकां खबर आसा आनी मेडिकल एमर्जन्सीज फ्रॉम 8 AM 8 PM. 8 PM to 6 AM till 10th of August. Till 10th of August, continuously. At night only. कारण कांयच ना एसेन्शियल कमिटी दिसाच्यो आहा मरे तुका ते रातच्यो कित्याक जाय ओके फक्त मेडिकल एमर्जन्सी आनी आमी कन्सिडर करून जे सेकंड आनी थर्ड शिफ्ट जे इंडस्ट्रियल सेक्टरांत काम करता तांच्यांनी पुलिसांनी दाखयलें आसत जाल्यार आपल्या कंपनीचे कार्ड तांच्यांनी शो करचे पडटले दाखोवचे पडटले ओके हो निर्णय जो आसा हो घेतला त्याच सगळे म्हणजे रातच्यो जो मोठ्या प्रमाणात मुवमेंट जाता लोकांच्या मदीं रातचे मोठ्या प्रमाणात लोक भायर भोंवता ओके म्हणजे लोकांक खरें म्हणजे कोरोना व्हायरसाच्या उपरांत लोक जेन्ना गोंयांत 18 डेथ जाल्यो आज आमी म्हणटा की एक्टीव्ह केसीस आमच्या कडेन 1000+ एक्टीव्ह केसीस आसा तितक्याच मोठ्या प्रमाणात लोक जरी सारके जाले आसत जाल्यार सुद्दां खंय तरी लोकांनी हाज्या पासून थोडेशे पयस रावपाक जाय आसले कोरोना व्हायरसा पासून बाबा आमकां कोरोना व्हायरसाची लागवड जावपाक जायना आसत जाल्यार आमी हे सगळे नियम पालन करपाक जाय ते पालन करिना हें सरकाराच्या लक्षांत आयलें आमी म्हाका दिसता जवळपास 40,000 चड लोकांक मास्क वापरना म्हणून कंप्लेन दिली सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळना म्हणूनय बी तांकां तांचेर कंप्लेनी रजिस्टर्ड केल्यो थोड्या लोकांक तर पुलिशेंनी हाडून बसोवपाक लागले रातभर हाडून बसयल्या उपरांत सुद्दां लोकांक समज येना म्हाका दिसता लोकांक कायद्याचीच भाशा कळटा हें दिसून येयल्लें आसा त्या खातीर लोकांक कायद्याच्या भाशेन सांगपा खातीर आमी हो निर्णय घेतलेलो आसा की रातच्या 8 वरां पासून म्हणजे 8 PM टू सकाळी 6 AM एक्सेप्ट मेडिकल एमर्जन्सी आनी दोज वर वर्किंग इन इंडस्ट्रियल हांकाच फक्त अलाव केले वयतले प्रत्येक चेक नाक्यार अदरवायज आडयले वयतले प्रत्येक पुलीस जे आसा हे प्रत्येक कडेन हाडून तांकां विचारले वयतले सगळ्यात हायस्ट स्पायक जाली पळय केसीची महाराष्ट्रांत थंय आतां कमी जावपाक लागला सो हे आमी अशें उपाय केले उपरांत आमची गोंयांत बी अशी कमी जातली अशें तुका दिसता त्याच खातीर म्हणजे आमी जशें म्हणटा की कदाचित आमी आज 15 जुलैक आसा 170 केसीस मेळ्ळ्यो म्हणून म्हणटा कदाचित हे 20 जुलै पर्यंत अजूनय ह्या धर्तीचेर केसीस कदाचित आमकां कर्व फ्लॅटन जावपाक जाय जो आमी म्हणटा पळय न्ही कदाचित हाज्या उपरांत ह्यो फ्लॅटन जावं शकता किंवा ते जावपा खातीर म्हणून एक प्रयत्न हो जो आसा आनी ताका फुडली स्टेप म्हणून आमी पूर्णता 3 दीस फ्रॉम कमिंग फ्रायडे इट इज अ फ्रायडे सॅटर्डे आनी संडे वो फक्त एसेन्शियल गोष्टी सोडून पूर्णता बंद दवरपाचो सरकारान निर्णय घेतला 3 दिसां खातीर येता त्या शुक्रार दीस शेनवारा आनी आयतारा म्हणजे जेणे करून ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो तो सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत कंप्लीट बंद कंप्लीट हय 100% बंद जावन दवरतले कारण आमी ओवरऑल राज्यांत पळयल्या उपरांत आमकां आमी जो विचार करतले की आमी हायस्ट पोझिशनाचेर कदाचित पावूंक शकता आनी त्या पोझिशनाचेर आमकां पावल्या अशें जाणवलें आमी हेल्थ डिपार्टमेंट बाकीच्या सगळ्यां कडेन डिस्कस केल्या उपरांत कारण हाज्यो पावसांत सगळ्यात चड केसीस वाडटल्यो आज आमकां तत्र आसलें आयज पावसाच्या मध्य स्थितीचेर आमी सगळे जाण पावल्ले आसा ताका लागून म्हाका दिसता की हायस्ट केसी कदाचित आमी अचीव केल्या आसतल्यो हाजेर खंय तरी तो फ्लॅटन करपा खातीर सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरां पासून सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत एसेन्शियल गोष्टी सोडून ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो बंद आसतल्यो तो बंदच आसतलो न्ही रे आनीक वेगळो कांय ना दुसरी गजाल आमच्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांनी आमी टेस्टिंग फॅसिलिटीज सगळ्या गोंयकारां खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट सुरू आसा इन केस कोणायकूय जर टेस्टिंग फॅसिलिटीज खंयच्याच प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत PHCनी जर मेळूंक ना आसत जाल्यार तांच्यांनी कन्सर्न आमचे जे कॉन्टॅक्ट नंबर आसात कलेक्टराचो आसतलो किंवा कन्सर्न MLAक जो आसतलो हाजेर इन्फॉर्म करूं येता